जाता कितें ती म्युजीक वाजता तातूंत मागीर कटलरी क्रॉकरी डान्स करता वायब्रेट जाता घरांत सगळें सो अप्रोच जालो ऑल द कन्सर्न ऑथॉरिटीज कोणूच कांय करिना जालें अल्टिमेटली म्हाका हायकोर्टान वचचें पडलें. लास्ट इयर जो इव्हेंट जाल्लो 28 ते 30 तारीख वॉज इलिगल आणि ते परमिशन जे 28 तारखेक दिल्ले 28 नोव्हेंबर 2022 इज इलिगल आणि कॉस्ट एंड सेट असायड म्हणून फुडें हे आतां परत इव्हेंट येतलो ताजे डायरेक्शन्स दिला आणि बेजिकली जॉयंट सेल फॉर्म कर म्हटलां गव्हर्मेंटाक बाय वीच ऑल सिनियर ऑफिसर्स ऑफ ऑल द कन्सर्न डिपार्टमेंट्स will be held responsible for conducting these events. But all events, mega events which violate noise pollution rules and cause menace to the society. परते violate करता noise pollution rules. तांकां गव्हर्मेंटान कन्सिडर करप की असल्या ऑर्गनायझरांक परमिशन दिवप काय ना म्हणून. सेकंडली हेंय म्हळां की ह्या फावटी जर कितेंय वायलेशन जालें in terms of rules, noise pollution rules जाल्यार इमिजिएटली इक्विपमेंट सीज करप अशी ऑर्डर्स दिल्या. TTAGचो मेंबर लिंडन आल्वारीस म्हणटा सनबर्न गोंयकारांक खंय कांयच फायद्याचो ना. Sunburn started by promoting Goa. Now Sunburn has reached a point where it's demoting Goa. On Sunburn, but nothing percolates down to the locals. It should percolate. We used to take permissions for Sunburn for many years and we made sure that everybody got some benefit.